नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो विशय असो आसा ताचे मागीर सगळे गोंयच्या गांवांनी शहरांनी चर्चा चालू आसा ते म्हळ्यार ह्या विकेंडाक धबधब्यांचेर वचून न्हांवपाक मेळटलें काय कितें. आनी खूब जाण एकमेका कडेन चर्चा करतात की सरकारान बंदीचो आदेश घाला, सारको काय कितें, काय चुकीचो, जे घडलें ते सारकें काय कितें, जीव गेले लोकांचे, कित्याक वतात जीव, ह्या सगळ्या गजालींचेर आतां आमी भासाभास करतात. सो दॅट प्रत्येक कडेन जी चर्चा चल्ल्या ह्या शेनवार आयतारा कितें काय म्हणून ताजें एक वास्तवीक रूप सगळ्या मुखार येवचें. आनी 3 मानेस्त आसा स्टुडियो म्हजे बरोबर. पयले आसात एडवोकेट शिवाजी बाब देसाय, जांच्या वाठारांत वचून म्हाका दिसता गोंयभरचे भुरगे तुगेले धुमाकूळ घालतात, पण ते ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात ते आमी जाणून घेवया. दुसरे आसात म्हजे बरोबर यूथ हॉस्टेल्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या एडव्हेंचर प्रमोशन कमिटीचे अध्यक्ष मनोज बाब जोशी. मनोज बाब वेलकम. कारण ते गोंयाकच न्ही जाल्यार देशभर ट्रॅक्स ऑर्गनायज करतात. आनी एक तिसरे आसात जे राजकारणी, भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी, पण जांचे ट्रॅकिंगाचे फोटो म्हाका दिसता आमी राजकारणा परस चड पळयतात, ते सिद्धार्थ बाब कुंकळकार. सिद्धार्थ बाब स्वागत. हांव मनोज बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता, कारण तुमचो अनुभव फक्त गोंया पुरतो ना देशा पुरतो आसा. हें घडटा कित्याक, आनी गोंया भितर जे आमची कल्चर आसा ह्या पावसा दिसांनी वचून धबधब्यांचेर न्हांवपाचें आनी उडी मारपाचें, आनी फाटलीं कांय वर्सां आमी जर पळयलें जाल्यार जीव वगडावपाचेंय बी. तुमकां कितें दिसता हें पळयतकीर? फाटले खूब वर्सां फाटल्यान आमचे गोंयान हे ट्रेकिंगेचो खूब वावर वाडला. खूब लोक ट्रेकिंग करपाक लागले. तशेंच आतां वजरांचेर वेगवेगळ्या वजरांचेर वचपाक लागलेत लोक. पूण जेन्ना हे वजरांचेर वचपाक लागले, आमी म्हज्या कॉलेज काळा पासून हांव असल्या वजरांचेर वचपाक लागलो 12वीन आसतना पासून. पूण आमी केन्नाच अशी मस्ती केली ना जी आज जे आमी पळयतात. आज भुरगे वतात थंय, पूण कितें करतात, वतना बरोबर चिकन सोरो घेवन वतात थंय. आमी एक ल्हानशे डबो घेवन वताले, वी कॉल इट पॅक लंच म्हणून, कारण दनपारां कितें तरी खावपाक जाय इतलो चलतकच. तो पॅक लंचाचो ल्हानसो डबो आवय सकाळी आयतारा सकाळ फुडें करून दिताली आनी आमी तो घेवन 8ची बस घेवन दुधसागर जावं खंय खंय वताले. पूण केन्ना सोरो बरोबर व्हरून आमी तश्यो पिकनिको आनी तश्यो पार्ट्यो थंय वजरांचेर वचून केले ना. पूण आज हो प्रकार खूब वाडीक लागला. लोक थंय वचून पिकनिको करतात वजरांचेर वचून, न्हय फक्त ट्रेकिंग, आनी बरोबर सोरोय पितात. सोरो पितात ते पितात, बाटल्यो थंय फोडून उडयतात. सो हो एक विचित्र आनी एकदम न्यूसन्स जावपाक लागले सामकें. एक वायट. हांव बाकीच्याय गजालींचेर येता, पण शिवाजी बाब ह्या न्यूसन्सा वेल्यान हांव तुमचेर येता की कारण हें तुमच्या वाठारां भितर तर भरपूर घडटा. तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? सरकाराच्या आदेशाचेर मागीर येवया, बट हें जें कल्चर आसा जें तयार जालां ते कल्चरा कडेन तुमी कशें पळयतात? मुळातच आतां सध्या जर पळोवपाक गेली जाल्यार ही एक खूब व्हडली गंभीर समस्या जावपाक लागल्या. आनी ती समस्या कित्याक जावपाक लागल्या की कारण कसल्याच प्रकारचें नियंत्रण, म्हणजे हांव सगळ्यात जे धबधब्याचेर येता सगळ्यात निसर्ग प्रेमी येता ते सगळेच तशें करता अशें म्हणना. काही जण जे येतात ते खरोखरच निसर्गाचे मोगी असतात, प्रेमी असतात आनी जाका निसर्गाची आवड आसता. पण अशे काही लोक जे येतात जे परतून 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 त्योच चुका करता. पळोवपाक गेले जाल्यार आयज आमच्या मनान प्रश्न असो येता की धबधब्याचेर सोरो वयताच कसो आनी तो वयतात कित्याक, हो पयलो मुळात प्रश्न. अशें लक्षात येता की बरेचशे जे अपघात किंवा बऱ्योचशे दुर्घटना ह्या धबधब्याचेर जाल्लेले आहा हेचे बरेचशे कारण हो सोरो आहा. आनी सोरो आनी अंधाधुंद मस्ती आनी त्या मस्तीक नसलेलें नियंत्रण. म्हणजे हाडल्यो जशें आमच्या हेंच्यांनी सांगलें, मनोज सरान सांगलें की ते नियंत्रणाच्या भायर हे सगळे लोक गेलेले आहात, लक्षात दवरा. आनी हेका खंय तरी एक सुनियोजीत नियंत्रण येवप ही गरज आसा आतां. सिद्धार्थ बाब, तुम्ही तर स्वतः ट्रेकिंगाक वतात, तुमचे फोटो बरे दिसतात, सामके सभ्य फोटो असतात. पण आमी जेन्ना कांय जाणांची व्हिडियोज आनी फोटो पळयतात ते इतले असभ्य असतात की पळोवपाक सुद्दां त्रास जाता. तुमचे ह्या विशयाचेर म्हणणें कितें? आमी सरकाराचेर मागीर येवया, आदेशाचेर मागीर येवया, कल्चराचेर पयलीं उलोवया. म्हाका दिसता हांव थोडेशे स्टॅटिस्टिक्स पळयतालो आनी खंय तरी एक लक्षांत आयलें की गोंयांक 6 जाण मरण पावतात रोड एक्सिडेंटान एवरी वीक आनी 2 जाण बुडून मरण पावता. आनी हे 8 जाणां मदले 6 ते 7 जाण तरणाटे आसतात, म्हणजे लेस दॅन 25 इयर्स ऑफ एज. म्हाका दिसता आमचे तरणाटे गोंयकार तरणाटे हे जिवार उदार जावन, म्हाका अशें एकदां सार्केस्टिकली उलोवनशें दिसता, पूण सैन्यांक भरती जायना खंय तरी. आमी पळयत जाल्यार आर्मी रिक्रुटमेंट इज व्हेरी मिनिमल फ्रॉम गोवा. पूण अशें जिवार उदार कशें जाता म्हूण म्हाका कळना.
पण हांव दोनी म्हणजे बाब मनोज आनी दोतोर शिवाजी हांचे कडेन सहमत आसा की खंय तरी ही जी प्रवृत्ती ही जी उदयाक येता म्हणजे खंय सोरो पिवप आनी मजा करपाक एक लिमीट आसची पडटा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीन मजा करपूय हातून एक आसता. म्हणजे मनोजा बरोबर हांवें ट्रॅकिंग भरपूर केलां आनी आमी सदांच शिस्तीन ट्रॅकिंग म्हणजे हांव यूथ हॉस्टेल असोसिएशनाचे सदांच ट्रॅक पळयतां की एक शिस्तीन आसता, खंय तरी एक निसर्गा संबंदी म्हायती दिली वता, निसर्गाचें एक प्रेम तातूंतल्यान जागोवन ऑर्गनायझेशन चलता. आनी म्हाका दिसता अशें रिस्पॉन्सिबल ज्या वर्तना कडल्यान आमी जे पळय बिबित्स वर्तना कडेन वता, इट इज नॉट अ व्हेरी गूड हेल्दी सायन. पण म्हाका सिद्धार्थ हे सांगात बिफोर आय गो टू मनोज बाब अगेन, तुमी हे सांगले की एक बिभत्स वर्तना कडेन आमगे वचपा लागल्यात. एक कित्याक वचपा लागल्यात आनी आतां देन कम्स टू द नेक्स्ट प्रश्न जो शिवाजी बाबांनी काडिल्लो, सोरो घेवन ह्या जाग्यांचेर वचप हाका आळाबंद हाडप शक्य आसा काय कितें? नाही नाही, एक आतां आमी जेन्ना ते बॅनाचेर उलयताले खंय तरी पयर आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक हें केलें की ड्यू टू मॉन्सून द फॉरेस्ट एरियाज एस्पेशली वॉटरफॉल्स वील बी बॅन्ड फ्रॉम एंटरिंग. एंड आय फील दिस इज अ रायट डिसिजन दॅट अवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेज टेकन. म्हाका इनफॅक्ट हांव मनोज बाबा कडेन उलयता तेन्ना ताणें म्हाका विचारलें की बिचारूय बुडून मरतात जाल्यार ते बिचार बंद करतले काय. ना, म्हाका दिसता बिचार ऑर रोड एक्सिडेंट जे जाता तातूंत खंय तरी मदत करपाक बाकीचे पावता, खंय तरी एम्ब्युलन्स थंय पावपाक शकता. आनी हांव एक इन्सिडंट सायट करता की गेल्या वर्सा एक तरणाटो खंय तरी फोटो काडटा सुर्लाच्या 12 जाण वज्राचेर एक व्हडल्या फातरा वयल्यान पडून मेलो. मागीर ताजी कूड थंय दिसताली पूण ते कुडी कडेन पावपाक 1 दीस लागलो आनी ते परत हाडपाक 2 दीस लागले. आनी हातूंत प्रचंड अशे म्हणजे मॅनपावर रिसोर्सीस हे सगळे गव्हर्मेंटाचे गेले. म्हणून खंय तरी म्हाका दिसता जापसालदारकीन आमी वागपाक जाय. रिस्पॉन्सिबल टुरिजम आमी म्हणटा एका वटेन, आमी रिस्पॉन्सिबली हांगा सोसायटीन वागपाक जाय. वी हॅव टू बिहेव आवर सेल्स वेन वी आर अमॉंग्स द नेचर एस्पेशली इन द रिमोट एरियाज. मनोज बाब, बंदीच्या आदेशा कडेन कशें पळयता? कांय जाणांची म्हणणें दिस इज अ नी जर्क रिएक्शन आनी कांय जाण म्हणटात की ओके जर सिद्धार्थ बाबान म्हळें जस्टिफायड, ही मुस्ती हातभायर गेल्या, एक दणको पडले शिवाय जाग्यार येवची नात. तुमी एज अ ट्रॅकर समबडी जशें देशा भितरय तुमी ट्रॅकिंग ऑर्गनायज केला ताजेर आमी मागीर येवया, पण ह्या बंदीच्या आदेशाचेर तुमकां कितें दिसता? हो जो बंदीचो आदेश 4 दिसां पयलीं काडलो तो जस्ट मैनापीचेर 2 भुरगे 2 जाण मेले म्हणून काडलो ना जाल्यार काडचे नाशिल्ले न्ही. सो आमी इतलो तेच सांगतात की तुमी हिंटरलँड टुरिजम जेन्ना म्हणटात, इको टुरिजम जेन्ना तुमी म्हणटात, आज पावसाळी पर्यटन वाडलां गोंयांत. 20 वर्सां पयलीं 15 वर्सां पयलीं पावसान कोणूच येनाशिल्ले. हांवूय एक दुकान चलोवपी मनीस, बिझनेसमॅन. हांव सांगूंक शकता की पावसान आतां ट्युरिस्ट येवंक लागले गोंयांत आनी सगळ्यो फ्लायटी पावसान फूल आसतात, तश्योच बशी फूल आसतात. पयलीं कोणूच येनाशिल्ले गोंयांत पावसान. आज जे पावसान लोक गोंयांत येता, गोंयचो पावस पळोवपाक येता. गोंयचो पावस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू चेरापुंजी इतलो जावन बसला आज. आनी गोवा इज मोर ब्युटिफूल इन मॉन्सून. हे जेन्ना आमी लोकांक आपयतात, जेन्ना सरकाराची जापसालदारकी आसता की तांकां प्रॉपर एकोमोडेशन, प्रॉपर फॅसिलिटीज दिवच्यो. जशें तुमी बिचांचेर दृश्टी हें घाला, तशेंच म्हाका दिसता रान खात्या मंत्र्यान कालूच म्हळां की दृश्टी टायपची सर्वीस आमी दिवपाक जाय. येस, दीस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट की अशें जे जंगलान तुमी, कारण पावसान जंगलाचें खूब सौंदर्य वाडिल्लें आसता आनी खरें सुंदर जंगल जर आमी पळयतले जाल्यार आमचे म्हादय आनी जावं दुसरी जंगलां जी आमची आसा वायल्ड लायफ सँक्च्युरीज, दे आर मोर ब्युटिफूल इन मॉन्सून. जरूर टुरिस्टांक थंय व्हरचें, बंदी घालची न्ही, पूण तांच्या बरोबर रेग्युलेशन डेफिनेटली करचें. तुमी एक प्रशिक्षीत गायड्स दवरात. आमच्यो यूथ हॉस्टेल एसोसिएशन सारक्यो संस्था तुमकां हेल्प करपाक रेडी आसा. वी हॅव गॉट एक्सपर्टायज विथ अस आणि we will definitely like to love to work with this forest department and all the government departments to regularize this. हे करूयात जरूर. एक करपा आता शिवाजी बाब, पण म्हाका एक गजाल सांगात. हाजे पयलीं अशें आमी इन्सिडंट पळयल्यात की लोकांनी विटून गांवच्या धबधब्याचेर वचपाचे वाटो बंद केल्यात, बोर्ड लायल्यात नॉट अलाउड म्हणून. आज जेन्ना सरकार बंदी घालता शिवाजी बाब, आर यू हॅपी ऑर तुमकां एक सॅडनेस आहा? हांव एक सांगपाचें म्हणजे जशें हे दोगूय निसर्गप्रेमी तसो हांव बी निसर्गप्रेमी. मुळात कितें आसा जाणा, हांव तुमकां एक इन्सिडंट सांगता. म्हाज्या गांवांतलो जो ब्रह्माकर्मेचो धबधबो आहा, फेमस आहा. म्हाज्या वांगडा बसलेले दोगूय मान्यवर थंयसर पावलेले आहा. काही वर्सां पयलीं ह्या धबधब्याचेर जेन्ना लोक खूब अती करताले पर्यटक येवन,
हांवें स्वता मामलेदार कार्यालयान पेटिशन घातलें अंडर सेक्शन 133 आनी हांवें स्वता घालून थंयसर प्लास्टीक बंदी आनी दारू बंदी हाडली त्या बाय वे ऑफ दॅट पेटिशन आनी थंयसर बोर्ड मारपाक लायले आनी मागीर ते घातल्या नंतर काही काळ कितें जालें एक पोलिसय दवरपाक लागले आनी आपले वाहतूक खात्याचे पोलीस आनी बाकी एक्सायज आनी फॉरेस्ट हे बी रावपाक लागले आनी हे काही काळा पुरतेच आसले आनी नंतर न्ही आसा तशें एरी म्हाजे मागले जाले आनी जावपाक लागलें कितें की ज्या वेळार लोकांनी धबधबे केन्ना बंद करपाक लागले सांगता तुमकां हांव कोवीड काळान लोकांनी धबधबे बंद केले म्हणजे कोवीड काळान जेन्ना भायल्यान लोक जास्त गांवांनी येवपाक लागले आनी लोकांक अशें दिसलें की हे जर गांवांत जर लोक येयले आमच्या गांवांत जाल्यार धबधब्यांचेर येवन प्रॉब्लेम करून तो कोवीड खंय तरी आमच्या गांवांनूय येतलो म्हणून गांवांतल्या लोकांनी सरसकट ते धबधबे बंद करपाक लागले पण म्हाका एक सांगपाचें जे गजाल हांगासर दिसता ती ही बंदी घातली म्हणून सगळे प्रश्न सुटचे ना बंदी हो एक तात्पुरतो विशय आसूं शकता त्या बद्दल वादय ना परंतु कशें आसा जाणा की गव्हर्मेंट जेन्ना अशा गोश्टीं कडेन जेन्ना पळयता तेन्ना गव्हर्मेंटान खंय तरी प्लॅन करपाक जाय खंय तरी नियोजन करपाक जाय उदाहरणार्थ हांव तुमकां उदाहरण सांगता बोंडला अभयारण्य आहा आमी बोंडला न्ही बोंडलांतल्या अभयारण्यांतलीं जनावरां जेन्ना पळोवपाक वयता तेन्ना वाटेर एक गेट आसा वाटेर एक चॅकपोस्ट आसा आनी ते पळोवपाक वयतना आमची एक स्लीप फाडली वता आमच्या व्हेहिकलाची स्लीप फाडली वता आमकां एक ऑथेंटिकेशन दिलें वता आनी मागीर आमकां प्रवेश दिलो वता आमकां सगळे वाटेन चॅक केलें वता अशें जर धबधब्याच्या ठिकाणी ठिकठिकाणी जर आमी वेवस्थीत जर केले जाल्यार काही प्रमाणांत काय जायना कंट्रोल येवं शकता पण त्यासाठी गव्हर्मेंटान एक योजना करची पडटली नियोजन करचें पडटलें दुसरो म्हत्वाचो गोश्ट असो आसा की कशें आसा ते तेंच्यांनी आतां सांगलां की ते ट्रॅकिंगाक वतात धबधबे म्हणजे धबधबे किंवा पर्यटन म्हणा हे शिकण्या सारक्यो गजाली आसात म्हणजे लोकांक शिकण्या सारक्यो गजाली आहात थंय एकदम तुमी बॅन घातले म्हणून सगळे जावचे ना आतां हांव 70 रावणारो मनीस 70चे गांवच अभयारण्यान आहा लक्षांत दवरा मागीर एक नोटीस काडली आनी त्या नोटिसीन कोण तरी खंय तरी अभयारण्याच्या सिमेर मेळ्ळो आनी ताका धरलो मागीर परत तो प्रॉब्लेम जाल्लो म्हणजे इनोसंट सुद्दां ताका हें जावं शकता पण एखादी गजाल जेन्ना तुमी करता पळय आनी फाटीं हांव तुमकां सांगता की जेन्ना जंगलांक आग लागली तेन्ना सरकारान अशीच नोटीस काडली की अभयारण्यान वचपाक बंदी म्हणून कोणाक तरी एकट्याक धरलो 70रीन कळ्ळें न्हू आनी मागीर प्रॉब्लेम जावपाक लागलो की बाबा धरलो म्हणजे तो कशें की तेजें शेत आनी किंवा हें दोन्ही अभयारण्याकच अभयारण्य कथा करतलो कितें म्हणजे सांगपाचो मतीदार तो कितें असो जेन्ना गजाल जाता पळय तेन्ना त्या वेळार ब्लँकेट बॅन घालून प्रश्न सुटना पण सिद्धार्थ बाब हो जो मुद्दो काढलो मनोज बाबान काढलो की दृष्टी सारखे लायफगार्ड्स धबधब्यांचेर दवरपाची आज परिस्थिती आयल्या किंवा सरकारान विचार करपाक नियोजन करपाक हें प्रॅक्टिकली शक्य आसा काय कितें नाही हांव पयलीं म्हणजे हांव ते ऑर्डरीचेर वता ऑर्डर इज स्टेटिंग व्हेरी क्लियरली दीस इज अ टेम्पररी पिरियड एंड इट हॅज टू बी रिव्ह्यूड एंड द डिसिजन विल बी टेकन आफ्टर द रिव्ह्यू आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान म्हज्या म्हायती प्रमाणे दे हॅव टेकन अ एक्सटेन्सीव स्टडी ऑफ ऑल द वॉटरफॉल्स खंयचे सेफ खंयचे अनसेफ हे ते मार्क करता आनी खंयचे वटेन ते एलाव करपाक शकता दुसरो हांव शिवाजी बाबाच्या मुद्द्या कडेन वता की खंय तरी बोंडला ताणें पळयलां की गेट घालून हें करता पूण रानांक गेटी घालप शक्य ना कित्याक रानांक वाट काडटा थंयच्यान वाट हांव बेंडलें की वाट जाली सो एकच वाटेन लोक वतले हाजी गॅरंटी ना आनी हांवें दुधसागरार पळयलां की दुधसागरार रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स दे प्रिवेंट म्हणजे ते लोकांक रोडा वयल्यान वचपाक प्रिवेंट करता एक्सिडेंट जावपाक शकता लोक ताका सर्कमवेंट करून दुसरी वाट काडटा ते थंय रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स दवरता ते लोक तिसरी वाट काडटा सो हातून एंड ना म्हाका दिसता सेल्फ रेग्युलेशन इज अ बेस्ट वे आउट दृष्टी सारकी यंत्रणा थंय तयार करप शक्य आसा ताजेरूय येता म्हणजे आमी जे पळय आमी पर्यटक म्हणटा हे पर्यटक न्ही हे सगळे लोकल हे आमचेच भुरगे आमचेच तरणाटे लोकल पर्यटक म्हणपाक शकता आमी आनी दुसरे जे पळय आमी मनोज बाबान म्हणलें की थंय दृश्टी और थंय कितें पळोवपाक जाय दवरपाक जाय की सी एकदां असो थंय प्रवाह आसता त्या वज्राचेर इतलो फ्लो आसता की थंय कितलो एक्सपिरियन्स म्हणजे पयरचो जो बाब सडेकार म्हापशेचो मरण पावलो तो खंय तरी एक पट्टीचो स्विमींग प्ले हे आशिल्लो ही इज अ व्हेरी गूड स्विमर आय नो हिम ही इज अ ट्रॅकर सो ताणें ताका सेव करपाक उडकी मारली बट तो दोगूय जाण तांकां मरण आयलें अनफॉर्च्युनेटली आनी म्हज्या अशी म्हायती प्रमाणे अशेंय म्हाका म्हायती सांगता की त्या फॉरेस्ट गार्ड थंय डिप्लॉय जाल्लो दोग जाण फॉरेस्ट गार्ड आसता मैनापीचेर तांणी तांकां भायर येवपाची तांकां विनंती केली पुणून ते तरणाटे सळसटे रगत तांणी ताका असोच किकोत केलो खंय तरी ताका कॅर बसून करून ना ते फॉरेस्ट गार्डाक आनी तोय बावडो कितें 35-40 वर्साचो एक फॉरेस्ट गार्ड आसतलो त्या 22-21 वर्साचे तरणाटे फुडें ताजी दाळ शिजची ना
सो म्हाका दिसता सेल्फ रेग्युलेशन इज द ओनली वे. हय मनोज बाब तुम्ही मान्य करता. तुम्ही पर्यटक म्हणटात, हिंटरलँड टुरिझम म्हणटात, हे सगळे वचपी आमगेले तळावे. ना तुम्ही फक्त थळावेच वतात तेच पळयल्ले आसा. आता युथ हॉस्टेल असोसिएशन सारखी संस्था जी आसा सध्या रायट नाव आमचो प्रोग्राम चल्ला म्हादेव वायल्ड लायफ सँक्च्युरी भितर, जातून 850 पार्टिसिपंट, 850तले 850 भायले लोक आसा आउटसायड गोवा, आणि ते सगळे नेचर लवर्स आणि एनवायरमेंट लवर्स आसा. ते फक्त नेचर आणि एनवायरमेंट पळोवपाक आयले, आणि ते जेन्ना पार्टिसिपंट आमचे सगळे ते ह्या वजरांचेर वतात ते कितलीशीच म्हणजे एक एक ग्रुप डेली 5-5, 8-8 बॅगां प्लास्टिकची व्हडल्यो कचरो भरून हाडटात. हे कितें दाखयता? आमी जेन्ना गव्हर्मेंटाक पंचायतीकूय सांगले तुम्ही 2 लोक पंचायतीचे दवरा थंय. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जर 50 रुपया 10 रुपया घेता, तुम्ही 5 रुपया घेयात, ते 2 लोकांक एम्प्लॉयमेंटूय मेळटलो थंय. आणि तांणी फक्त रेग्युलरायज करपाचे, कोणाक सोरो व्हरूंक दिवप ना, प्लास्टीक व्हरूंक दिवप ना. प्लास्टीक व्हेल्यार त्या प्लास्टिकेची 50 रुपया बाटलेचे डिपॉझिट दवरा. जशें हांवें पळयलां जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कान जाता. प्लास्टिकच्यो बाटल्यो जर व्हरता तुका 100 रुपया डिपॉझिट दवर एक प्लास्टिकच्या बाटलेचेर, आणि तो ती प्लास्टिकची बाटली परत हाडून दिली की ताका 100 रुपया परत दितात. तशें हांगा जावपाक जाय, एक प्लास्टिकचो कण आमच्या जंगलान पावपाक जायना. दे शूड बी फ्री फ्रॉम प्लास्टीक. हांगा लोक प्लास्टीक व्हरतात, हांगा लोक सोरो व्हरतात आणि बाटल्यो फोडटात. हे दुर्दैव आमचें की हे बंद करपा खातीर गांवचीच लोकांनी एक थंय फोर्स करपाक जाय. गांवचोच ओपोज करूं नाका तुमी, लोकांक येवन पळोवनी तुमच्या गांवच्यो सैम, तुमच्या गांवचें सौंदर्य. तातूंत गांवांकूय प्रॉफिट जावंक जाय. हे लोकांचे तांचो जर सेल्फ हेल्प ग्रुप जाय, दृश्टी नाका, दृश्टी एक भायली संस्था. हांव म्हणटा सेल्फ हेल्प ग्रुप गांवांत करात. शिवाजी बाब हे शक्य? हांव त्यांच्या मताशी सहमत आसा. गांवच्या लोकांनी आता हे एनफोर्स करपाचे, शिस्त एनफोर्स करपाची. हय करूं येता. तुमकां सांगता हांव न्ही गेले वर्स जर सोडले न्हू ताका संघर्ष जावचो ना जावचो. संघर्ष कित्याक जातलो? सरकारची पहिल्यांदा कशें आसता खबर आसा न्ही, की सरकार कडेन दूरदृश्टी आसपाक जाय खंयची गोश्ट करत आसतना. हांव तुमकां एक मनोहर भाईंची एक गजाल सांगता. काही वर्सां पयलीं जेन्ना आमच्या गांवांत एक बाराचो विशय जाल्लेलो, धबधब्या लागींच तो बार जावपाचो आशिल्लो, आनी हांवें ताका विरोध केलो की हो बार हांगा नाका आनी हांगा समस्या जातल्यो, धबधबो आसा, सगळो आसा. आनी भाईक जेन्ना बरयलें ह्या सगळ्या गोश्टीचेर, आनी ते बरयल्या उपरांत भाईनी कितें केलें तुमकां सांगता. भाईन एक पॉलिसी काडली. म्हाका दिसता सिद्धार्थ बाबांक ती खबर आसा, ते बी तेंच्या वांगडा तेन्ना आसले. तेंच्यांनी एक बरी पॉलिसी काडली की ग्रामीण भागांत नवीन बारांक परमिशन नाका. एक बरी पॉलिसी. त्या पॉलिसीचो मतितार्थ कितें आशिल्लो की ग्रामीण भागांतल्या भुरग्याक खंय तरी पाड जावचें ना. आमी बारीक बारीक गजाली तयार करून बारीक बारीक गजालींतल्यान फुडें वचपाक जाय. पण त्यासाठी कशें आसा पळयात, एक म्हणजे जे संबंदीत ह्या संदर्भात संबंदीत खात्यांतले समजा जर मंत्री आसात, कोणी आसात, तेंच्यांनी वचून सुद्दां ह्या धबधब्यांचेर पळोवपाक जाय. बाबा कितें आसा तें, काय आसा तें. तुमी समजा जर हितून बसून ऑर्डरी सोडले म्हणून काही गजाली जावच्यो ना. तुमकां पहिल्यांदा कशें आसा की ग्रामीण भागांतले जे ग्रामीण जीवन लोकांचें आसा, लोक आतां आमच्या सारके लोक आसा न्ही, आमी आमच्या भागांत काही लोक अशे आहा की त्या धबधब्यांक सुद्दां देव मानपी लोक आहा. लक्षांत दवरा. तेंच्या कडेन तेंची भावनीक एक तळमळ आसता त्या लोकांची जी आहा ती, आनी भावनीकतेन ते जोडलेले आहा. मग तांकां समजा जर सरकारान पंचायतीं कडेन एक भुमिका दिली, जशें सरांनी सांगलें की तुमच्या भागांत एक धबधबो आसा, त्या संदर्भात आतां वायट वॉटर राफ्टींग तुमकां खबर आसा न्ही, हांगा स्टार्ट केलें. वायट वॉटर राफ्टिंगाक रेवेन्यू येता, तुमकां खबर आसा. तो रेवेन्यू हांगासरच पणजे भरचो, म्हणजे जेका वचपाक जाय पणजे भरपाक जाय. पण काही गंगा जल ताची पंचायती घेता. तशी समजा जर पंचायती कडेन जबाबदारी दिली, पंचायत, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी एक्सायज डिपार्टमेंट. हांव वदळ सिद्धार्थ सरान सांगलां जशें की हांव अशें म्हणना की फॉरेस्ट म्हणजे गेट घालपाची म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी गेट घालप अशें म्हणना. एक तात्पुरतो तो हें आसता, तात्पुरतें नियोजन आसता. समजा धबधबे एक धबधब्याच्या ठिकाणी जाणारी वाट आसा, त्या ठिकाणी एक समजा एक अधिकृत वाट दवरा म्हणून एक तुम्ही तशी हय अधिकृत सुद्दां पळय. आतां अधिकृत वाट दवरूं येता न्ही बाबा. तुमी हांगाच्यानूच वचा, तांकां दिलेल्यो स्लिपे तुमी टायम थंय गेल्या उपरांत तपासा कोण कोण गेले, कितें कितें केलें. हे करपाक शक्य आसा न्ही, शक्य ना कितें. ओके सिद्धार्थ, पण एक गजाल सांगा म्हाका. आतां हिंटरलँड टुरिझमाचो मुद्दो आयलो. जेन्ना सरकारूय हिंटरलँड टुरिझम इतल्या व्हडा प्रमाणात प्रमोट करता, एक गजाल जो मनोज बाबांनी इशू काडलो, शिवाजी बाबांनी काडलो, की त्या तरेची रेग्युलेशन्स किंवा त्या तरेच्यो फॅसिलिटीज किंवा त्या तरेचे नियंत्रण हे अजून आमच्या ग्रामीण वाठारा भितर ना. ते येनासतना जर आमी हिंटरलँड टुरिझमाच्या फाटल्यान धांवले, तुमकां दिसना हे मिसहॅप्स चड जावपाक शकता? ना, आय विल जस्ट डिफर. म्हणजे हांव सांगपाक सोदता की हिंटरलँड टुरिझम जे आमी म्हणटा, ऑर सरकार म्हणटा, ऑर लोक म्हणटा, ते आनी जे वॉटरफॉलाचेर जे बिभत्स वर्तन केलें वता हातूंत डिफरंट आसा. डिफरन्सिएशन आमी करपाक जाय.
मागीर खंय तरी हिंटरलँड टुरिजम हे आमचे गांवगिरे वाठार आमकां बाकीच्या लोकांक दाखोवपाक जाय. म्हणजे हांव नेतुर्ले सारके सुंदरशे गांव आसत और सत्तरींतले ठाणे गांव आसत तो हिवरे गांव आसत, म्हाका दिसता ते गांव पळोवपाकूच लोक चड वतले. म्हणजे थंय वज्रार जो वचपी आसा तो भुरगो फक्त सोरो पिवपाक वता और मोनोजा असले हांव पिशे लोक म्हणटलो जे खरेंच एक निसर्गाचो अनुभव घेवपाक वता हय आनी येतना सगळे थंयचो कचरो हाडटा. म्हणजे हांवें तांच्या कॅम्पान पळयल्या प्रत्येक वर्सा ते जवळ जवळ 2 ट्रक लोड प्लास्टिकच्यो बाटल्यो 2 ट्रक लोड 2 ट्रक लोड हे पंचायती कडेन सुपूर्द करता. जे आमचे रानांतल्यान हाडटात. हे रानांतल्यान हाडून जे आमी व्हरून उडयतात थंय. जे तो 850 लोक व्हरता म्हणटा हय. ते प्रत्येक जाण आपापले परीन त्यो बाटल्यो हाडटा. थंय ढीग आसता ढीग रचता आनी त्यो म्हयनोभराच्यो कॅम्प चलता. ताज्या नंतर ते पंचायतीक बाबा ह्यो आमी कलेक्ट केल्या हाज्या तुमी आतां विल्हेवाट बरे तरेन लाया म्हणून ते म्हणजे 2 हे 850 लोक ते 2 ट्रक लोड युथ हॉस्टेलाचे भुरगे हाडटा. खंय तरी आमी कितें करता आसतले? आमच्या मदीं 2 ग्रुप आसा. एक जो हिंटरलँड टुरिजम जो गांवगिरो वाठार पळोवपाक वता थंयचो आनंद घेवपाक वता. दुसरो मनोजा असलो पिसो जो थंय रानांक भितर वता आनी थंयचो अनुभव घेवता. थंयचो थंय आनी कितें घाण जाल्यार ती ना आनी परत ताजे उपरांत जे रानां वतले तांकां तो आनंद मेळचो हाजी तुगेली जतनाय घेता. हय जतनाय घेता. म्हणजे दुसऱ्याक वता तेन्ना आपूण गेल्ल्या परस आनी इल्लो निवळ थंय वाठार मेळचो हे तांचे एक ताकतीक आसता. आनी तिसरो ग्रुप असो आसा की थंय वचप दंगा मस्ती करप सोरो पिवप आनी ताका ते एन्जॉयमेंट म्हणटा आनी खंय तुम्ही म्हणटात प्रॉब्लेम हो तिसरो ग्रुप. हो तिसरो ग्रुप आमकां तिसरो ग्रुप नाका. म्हाका आमकां पयलोय ग्रुप जाय दुसरोय ग्रुप जाय तिसरो नाका. तिसरो नाका. मनोज बाब म्हाका तिसऱ्या ग्रुपाचे म्हाका दिसता सगळ्यांची एकमत आसा. पण हिंटरलँड टुरिजमाच्या बाबतींत तुमकां दिसता की आमी हिंटरलँड टुरिजम इतले एग्रेसिवली प्रमोट करतात ताका कॉमेन्शुरेट फॅसिलिटीज किंवा नियंत्रण दवरपा सारकी यंत्रणा आमची आज आसा काय कितें? ताका व्हडली यंत्रणा लागना. ताका फक्त ही बारीकशी यंत्रणा लागता. कारण फक्त हे 4 म्हयन्यांक लोक थंय वतले वॉटरफॉलांचेर ताच्या खातीर जर गांवचो एक जर पंचायतीन सेल्फ हेल्प ग्रुप केलो भुरग्यांचो जे अनएम्प्लॉयड युथ आसा तांकां सांगलें तुमी या आज तुमी रावा फाल्यां तुमी 4 जाण रावा आनी गांवचेच ते भुरगे जाल्ल्यान तांकां एक बळूय मेळटलें की गांव म्हज्या फाटल्यान आसा. म्हाका जर कोणें हात लायलो म्हज्या फाटल्यान गांव आसा. सो तांकां तांचे कडेन एम्युनेशन आनी आर्मां दिवपाची गरज लागची ना. पुलिसेचो ड्रेसूय लागपाची गरज ना. ते गांवचे जर भुरगे बरे भुरगे तांकां दवरीत तांकां एक एम्प्लॉयमेंट मेळटलो. 10 रुपया @ 10 रुपया एका मनशा फाटल्यान घेतले तरी तांचे कडेन दिसाक 200-300 रुपयाचें कलेक्शन जातलें. आनी ह्या वयल्यान तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंटूय जावंक शकतलो. तुमी म्हणटात की ही यंत्रणा चालीक लायात गांवाक इन्वॉल्व करून घेयात थळाव्याक इन्वॉल्व करून घेयात थळाव्या पंचायतीक इन्वॉल्व करून घेयात. शिवाजी बाब हिंटरलँड टुरिजम तुम्ही तुमच्या गांवा भितर हिंटरलँड टुरिजमाच्या बाबतीत जर फाल्यां पर्यटकांचो जर लॉन्ड येवपा लागलो तुमचो गांव तयार आसा काय कितें? निश्चितपणे तयार आहा लक्षात दवरा. आणि ह्या बाबतीत न्ही म्हणजे आमच्या गांवांतले माझ्या गांवांतल्या भुरग्यांचे सांगता तुमकां. माझ्या गांवांतले भुरगे आतां आमच्या गांवांतलो धबधबो आसा न्ही टायम टू टायम आतां हे लोक येयले गेल्या उपरांत टायम टू टायम वयता आनी साफसफाई करतात. गांवांतले भुरगे करतात वचून आणि हे भुरगे अनेक वेळा करतात. आतां कशें आसा तशेंच जशें मनोज सरांनी सांगलें गव्हर्मेंट जर ह्या भुरग्यांक जर बूस्ट करता आणि तांकां बूस्ट करून जर तांकां ती जर ऑपॉर्च्युनिटी दिता जाल्यार भुरगे उलट खूब आनंदान घेतले. लक्षात दवरा. आणि भुरग्यांकय भितर आनंद दिसतलो न्ही. लक्षात दवरा. आमकां पयलीं लक्षात दवरपाक जाय की भुरग्यां मदीं जी गुणवत्ता आहा न्ही ती आमीच खंय तरी भायर काडपाक जाय. आनी ताका ह्या बारीक बारीक गजालींतल्यान जर चालना दिली न्ही जाल्यार हांव तुमकां सांगता तुमी जेन्ना फेसबूक युट्यूबाचेर पळयता आतां महाराष्ट्रान एक भुरगो आसा म्हाका नांव ताचें येना तो हे सगळे बारीक बारीक खंयची मातयेची घरां खंयची शेतां हाचे तो युट्यूब व्हिडिओ करता फेसबुकाचेर व्हिडिओ करता आनी घालता आनी तितूंतल्यान तो प्रसिद्ध जाला आनी लोक ताका टुरिस्ट येवन मेळपाक लागल्या. लोकांची आवड तुमकां सांगता खूप वेगळ्या प्रकारच्या कन्स्ट्रक्टिव्हली गजाली करतात ताजेर रिझल्ट अवलंबून आसा. आणि दुसरे एक मिनिट दुसरे हांव ह्या गोष्टीक एड करपाक सांगता. हो विशय असले विशय करतात आनी कसले विशय करत आसतना पॉलिटिकल एंगलांतल्यान हे विशय पळोवपाक जायना. ना हाका पॉलिटिकल एंगल आसूंकूच शकना. ना आसूंकच शकना अशें म्हणनाका तुमी. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एंगल जेन्ना भुरग्यांची निवड जातली पळय हे जातली सिलेक्शन सारखे जावचें सिलेक्शन सुद्धा सारकें सिरियसली काम करतले. एब्सोल्युटली हांव वेळ सारको सोंपला इतल्याचें थांबता. एक बरी जे सूत्र हातूंतल्यान आयलें की आमी आमच्या गांवांनी किंवा रानांनी वचून कितल्यो कन्स्ट्रक्टीव गजाली करतात कन्स्ट्रक्शन न्ही कन्स्ट्रक्टीव गजाली करतात ताजेर म्हाका दिसता आमी कितले बरे रिजल्ट मेळटले हें म्हाका अवलंबून आसता.
आणि एक तिसरो तरेचो ग्रुप सिद्धार्थवान बरी ताची विस्कटावणी केली, तो तिसरो ग्रुप आमकां नाका. हाजेर म्हाका दिसता आमची 4 जाणांची न्ही अख्खी गोंयकारांचें एकमत आसतलें, सगळ्यांचे. पण तो तिसरो ग्रुपूय आमच्या मदल्यानूच तयार जाता. तो जावचो न्ही. आज नाल्यार फाल्यां ही बंदी उठटली, आदेश फाटी येतलो, मागीर येरे म्हाज्या मागल्या नाका इतलेंच सांगता. थांबता. शिवाजी बाब, मनोज बाब, सिद्धार्थ बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.